की जे गोंयांत चल्ला ही दादागिरी हुकुमशाही ही हुकुमशाही बंद जावपाक जाय। आमी कितें हिटलरा टायमा आहाय, सालाजारा टायमा आहाय। आज द वे police are being used by the chief minister, we condemn this. We came here आज आमी एक peaceful protest करपाक permission मागलेले, and this permission has been denied. आज the police, what is the reason for the SP rejecting this permission? बारीकशे जरी तो तुम चोयल्यार होच SP जो आशिल्लो, there are allegations made that he was involved in transporting सूट बीट पावडर बिडर घान जो सुलेमान सिद्दीकी आसलो एक्टर, ताका एक जाग्यातल्यान दुसरे जाग्यार पावोवपाक 12 मनीस आशिल्ले। हे होम मिनिस्टर जरी चोयल्यार, होम मिनिस्ट्री चोयल्यार आज आमकां बारीकशें दिसता दिस होम मिनिस्ट्री बिकम शेल्टर फॉर क्रिमिनल्स, शेल्टर फॉर ड्रग पेडलर्स। आनी आमचे गोंयचे गोंयकार पुलीस हेका हांव ब्लेम करिना, बट दे आर टेकिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम शर्मा एंड वर्मा। हे बंद जावपाक जाय। आज जे पद्दतीन गोंय मुखार वयता, रीण हुंय पावला, 40,000 करोडाचे रीण पावला। एक प्रत्येक गोंयकाराचेर 3 लाख 3.5 लाखाचे रीण। मायनिंग सुरवात जायना, टुरिजमाचे जंय तर फुटफॉल चोयल्या, टुरिजमूय पाड घातला। गोंयकारान कितें करपाचें? जॉबाचेर जेन्ना माय पाय भुरग्यांक पयशे दिवन आज शिकयता, बारीकशे ते ग्रॅज्युएट भुरगे जाता, थिंगाय हे जॉब स्कॅम जालेले आहा। आमी विधानसभेन उलयले, स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जावपाक जाय म्हूण सांगले, पूण ह्या सरकाराक कांयच गमोंक ना। मेजॉरिटी घेवन हत्या करून, डिफेक्शनाची आमचे कॉन्स्टिट्यूशनाची हत्या करून आज हे पावरान आहाय। ज्या पद्दतीन नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा ज्या पद्दतीन आज लँड कन्वर्ट जाता, ज्या पद्दतीन दोंगोर काबार कोताय, आमचे सोयम काबार करपाक सोदता, ह्या सरकाराक पडोंक ना। दिस इज डिक्टेटोरियल गव्हर्नमेंट, डिक्टेटरशिप। आनी आमी डिमांड केल्लो की द गव्हर्नर शुड call the chief minister, discuss of the failures and dismiss this government, because this government does not have the right today. आज चोयल्यार बारीक लोक आज सफर जाता आनी पीसफुल जेन्ना ऑपोजिशनाक टार्गेट करपाक सुनीलान जेन्ना व्हिडिओ दाखोवन दिलो, त्या वेळार हे म्हाका दिसता फ्रॉम द क्रायम ब्रांच टू बेसिकली जेन्ना ताका पळोवन गेलो, what was the police doing? Who are the people who are combined? The people need to know that there is complete law and order. जे म्हाका हांवें पयले सांगलेले आहा, होम मिनिस्ट्री पडे आहा, इज बिकम शेल्टर होम फॉर क्रिमिनल्स। ड्रग्स, रेप्स हे वाडत आसा। आनी हुंय ना हुंय हे सगळे चोयल्यार इट इज ऑल बिकॉज ऑफ लँड। गोंय आमचे माणकुलें गोंय काबार करपाक हे दिल्लीचे शर्मा वर्मा येवन आज गँग वॉर जातले। मुखार जेन्ना आमी सांगलोले मणिपूर जे जातले पोत्ते गोंय जातले, कम्युनल हार्मनी आमची पाड घालपाक, प्रत्येक वाठारांनी फूट घालपाक, हे बीजेपीचे म्हाका दिसता रोगतांत आसा। फूट घालून आमच्या लोकांक त्रासान घालपाक, होंडान घालपाक। आज आर्थीक परिस्थिती इतली बिकट जालेली आसा, इतली म्हारगाय वाडल्या, पूण ह्या सरकाराक पडोंक ना। ह्या सरकार फक्त हे फोटाशे माताय देखून आमी आज वी कंडेम दिस act of the Goa police for stopping us, because we are not doing any violence. आज violence करपी मनीस तेंच बराबर वचोन एक जाग्यार दुसरे जाग्यार वयताय। Look at the way things are moving. Absolutely, Goa is going to be a crime destination, a murder destination, a rape capital. So हे हुई ना हुई म्हाका दिसता बंद जावपाक जाय। And however much Congress party has faced a lot of this type of things in the past, nothing will stop. आमगेले जे कार्यकर्ते आहाय ते मुखार सरतले, and we will make sure that this government is total asset.